पुलीस भरती प्रकरणात मुख्यमंत्री गुड्डुलिसा करपाक लागला। ताणें नोकरी दिवपाचो हावेस दाखोवन पुलिसेन अर्ज केल्ल्या उमेदवारा कडल्यान पयशे घेतल्यात असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतन केला। विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपा हारतली हे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक खबर आसा। ते खातीर तो भितरल्या भितर पयशे घेतल्या उमेदवारांच्यो फायली क्लियर करपाक सोदता असो आरोप दुर्गादासान केला। गरज पडल्यार फुडाराक हे विशीं गोवा फॉरवर्ड पक्ष पुराव्या सयत मुंबय उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी कामतीन दिली। ट्वीट केला की पुलीस रिक्रुटमेंट जे इलेक्शना पयलीं चालू आशिल्ले त्या कोड लागतकच ते स्टॉप जाल्ले। आतां आमकां खात्री लायक सुत्रा कडल्यान इन्फॉर्मेशन आयला की मुख्यमंत्री फोन करपा लायता टॉप पुलीस ऑफिशलांक आनी फायल मुवमेंट करपाचो यत्न चालू जाला की इलेक्शन कमिशनचे परमिशन घेवन रिक्रुटमेंट करप। जर मुख्यमंत्री म्हणटा 22 येतले जाल्यार तांकां 15 दीस रावपाक कितें जाता आनी एक 15 दिसान रिजल्ट आहा जाल्यार 15 दीस रावंक हांगा कितें जाता। हाचो अर्थ की हांचे सरकार येना आनी हांच्यांनी जे एजंट आहा हांच्यांनी जे पुलीस रिक्रुटमेंटाक पयशे घेतल्यात लोकां कडल्यान तुमी भोवन पळयात। इलेक्शनाक बिचोले तालुक्यान हांव आशिल्लो थंय तुमी प्रत्येक वाड्याचेर विचारात कोण म्हणटा आपल्या कडेन 10 लाख मागले, कोण म्हणटा आपल्या कडेन 15 लाख, आपल्यान 10 लाख दिले। सो अशे तरेचो एक भुरग्यां मदीं एक रोश आसा आनी हो रोश 10 मार्चाक दिसून येतलो। सो हांकां खंय तरी भंय पडला आता की 10 तारखेक रिजल्ट जाल्या नंतर हे पयशे कोणे कोणे घेतले हांच्या घरा कडेन हे भुरगे रातचे पावतले पयशे परते मागपाक आनी ऑलरेडी आमी आयकलां की पयशे परते मागपाचे सुरू जाला म्हणून। सो ते भंय ते हे जावचे न्ही आनी रिक्रुटमेंट पयशे परते दिवचे पडटले म्हणून बेगीन रिक्रुटमेंट करपा लावप इलेक्शन कमिशनाचे